नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. 2017च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत परत येतलो काय म्हणून विचारल्यार रक्षा मंत्री जाप दिवंक तयार. आतांच सगळे प्लान जाहीर करप योग्य न्हय, पर्रीकाराचे सूचक विधान. गोंय इसिसच्या हिट लिस्टार. डिसेंबर 2014 प्लान केल्लो आकांतवादी हल्लो फसलो. अटक केल्या आकांतवाद्याची एनआयएक माहिती. केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्यांमदीं मात ना ताळमेळ. मराठी कोंकणी मुळाव्या शाळांक भुरग्यां फाटल्यान म्हयन्याक 400 रुपये दिवपाची येवजण सरकारान हेच वर्सा लायतात चालीक. बजेटांतल्यो शैक्षणीक तरतुदी चालीक लावपाक सरकाराचो भर. मार्च म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंय लागली सुकपाक. गोंयचो एजी उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सत्तरी आनी धारबा न्हड्या वचून केल्ली पळोवणी. म्हादयक लागून मांडवीचें अस्तित्व धोक्यांत. आनी केप्यां शिगमाच्या समिती वेल्यान बीजेपी काँग्रेसीचे पेटले. केपेच्या नगरसेवकांचे समितीक भायर मारून बीजेपी समितीक अधिकार. विरोधकांचो आरोप. राजधानीत शिगम्याची ओसय. खबरो विस्तारान. 2017 गोंयांत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर परत गोंयांत येतलो काय म्हणून विचारिल्ल्या प्रस्नाक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार जाप दिवपाक तयार ना. भविष्यातले आपले प्लान आतां जाहीर करप सारकें न्हय म्हणून प्रुडंटच्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतींत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो. डिफेन्स एक्सपोच्या फाटभुंयेर गोंयांत आयिल्लो रक्षा मंत्री पर्रीकार प्रुडंटा कडेन खासा उलयलो. ह्या खिणाक कांय प्रस्नांच्यो जापो ना दिल्ल्योच बऱ्यो म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकाराचें रजाव. सदांच बोवाळ जाता की इलेक्शनाचे वर्स म्हणटे तुम्ही परत येतले म्हण. वन्स अँड फॉर ऑल आय वॉन्ट एन आन्सर. तुमगे परत बिरत येवपाचो बेत आसा काय ना? म्हजो बेत आसा म्हणून सांगलो ना म्हणून सांगलो म्हणून तूं विश्वास दवरतलो ते हांव तुका इतलें सांगता. हांव आतां सांगता ताजेर विश्वास दवरता. तुमी सांगपाचें न्हय. देर आर सर्टन क्वेश्चन्स दे बेटर लेफ्ट विथआउट आन्सरिंग. यू वॉन्ट टू लीव दिस क्वेश्चन विथआउट आन्सरिंग? ऑब्वियसली. वाय शूड आय ओपन माय cards which I hold close to my chest. Politically हय कार्ड्स ओपन करता म्हणजे हांव येता म्हणून कार्ड्स कॅन बी एनीथिंग ना. सो वाय शूड आय रिवील स्ट्रॅटेजी? यू वॉन्ट टू कीप दिस क्वेश्चन अनआन्सर्ड, दॅट्स ऑल. Absolutely. Okay. No smart politician will ever answer this kind of question. Okay. Defense Minister of India is one of the prime value targets for all the terrorist organizations in the world. आणि गोंयाक भोंवतना तुम्ही सेक्युरिटी घेनात. आसता तुमचो प्रिफरन्स आसतलो. आसता आतां ती आसा ती बी पावना. टू कन्सिडर डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अ हाय व्हॅल्यू टार्गेट इट्स नॉट इनफ. And security agencies tell us that they have briefed you about it, they have told you about it, but you are refusing to take security. Do you think that's a very prudent stand that you have taken? I am alert all the time. I take enough precautions. My movement is not known. These are major parts of the security exercise, and finally I take security. But when it came to suicide missions, which VIP has ever got saved from a suicide attack? You show me one. You feel you don't need more security in Goa? No, what I said is, in spite of massive security, which VIP ever managed to escape a suicide attempt? If someone was no, sometime luck prevented a kill, but otherwise the security per se could not save him from suicide attack. At the same time, alertness have. गोंय इसिस ह्या आकांतवादी संघटनेच्या हिट लिस्टार आसा. एनआयएन अटक केल्या इसिसच्या एका आकांतवाद्यान डिसेंबर 2014 गोंयांत इसिसान आकांतवादी हल्लो करपाचो प्लान केल्लो. मात केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणाक लागून तो फेल गेलो म्हणून एनआयएक सांगला. एनआयए कडल्यान हल्ल्या संबंधी कांयच म्हायती येवंक ना म्हणून गोंय पुलीस म्हणटात. वळख आनी फाटभूंय तपासले शिवाय कोणाकूच घर भाड्याक दिवं नाकात म्हणून मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां. मुंबय ठाणेच्या मुदब्बीर मुश्ताक शेख ह्या तरणाट्यान गोंय हे इसिसाच्या हिट लिस्टार आसा म्हूण तपास यंत्रणांक सांगला. मुदब्बीर मुश्ताक शेखाचो पयलीं इंडियन मुजाहिद्दीना कडेन संबंद आशिल्लो. उपरांत मुदब्बीर इसिस ह्या आकांतवादी संघटनेत सामील जालो.
इसिसाच्या आंतरराष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला इसिसान भारतात अमीरे हिंद हो विभाग सुरू केला. ताचोय मुदब्बीर शेख हो संस्थापक आसा. प्रजासत्ताक दिसाच्या आदल्या दिसा मुदब्बीर शेखाक आनी इसिसाच्या हेर 13 आकांतवाद्यांक NIAन अटक केल्ली. डिसेंबर 2014 इसिसान गोंयांत आकांतवादी हल्लो करपाचो प्लान केल्लो अशी माहिती मुदब्बीर शेखान दिल्या. मात केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या सतर्कतेक लागून हो प्लान फसलो अशें ताणें सांगलां. गोंयांत अमेरिका आनी रशियांतल्यान मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येतात. ताका लागून हे टुरिस्टांचेर हल्लो केल्ल्यान इसिसाचो भारतांतलो वावर सगळ्या जगामुखार येतलो म्हूण इसिसाक दिसता. आनीक एक अटक केल्लो आकांतवादी निजामुद्दीन हो गोंयांत मडगांव येवन रावपा खातीर एक सेफ हावजाचो सोद घेवपाक आयिल्लो अशें खुद्द ताणें स्वता NIAक सांगलां. गोंय पुलिसांक हे संबंदी विचारल्यार NIAन इसिसाच्या आकांतवादी हल्ल्याची कांयच म्हायती दिवंक ना म्हूण गोंय पुलीस सांगतात. म्हायती मेळूंक ना तरी सतर्क आसात म्हूण गोंय पुलिसांचो आर्ग्युमेंट. दुसरे वटेन टुरिस्टांक घर भाड्याक दितना त्या मनशाची वळख आनी ताची फाटभूंय तपासून पळयात म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान आवाहन केलां. Certain people, when they are providing the shelter or the hut or the part of their residence or the residence adjacent to their house, to tourists or 2 or 3, on many occasions their details are not reported to police station in the required format, and this creates even such people, they opt not the hotels, they opt such shelters, and the problems are created. It is what is required is awareness among the people. एके वाटेन गोंयांत ऑक्टोबरांत ब्रिक्स परिशद जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर गोंयच्यो सुरक्षा यंत्रणा आनी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा मदीं कांयच ताळमेळ ना हें दिसून येता. हें चित्र जर अशेंच उरलें जाल्यार गोंयचे सुरक्षेची मात धडगत ना इतलें मात खरें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मराठी कोंकणी मुळाव्या शाळांक साधन सुविधा उबारपाक दर एका भुरग्या फाटल्यान म्हयन्याक 400 रुपया दिवपाची येवजण सरकार चालीक लायता. शैक्षणीक वर्स 2016-17च्यान ही येवजण चालीक लागतली. खंयचीय शाळा इंग्लिशींतल्यान मराठी कोंकणीत आयल्यार तांकां ही येवजण लागू जातली. मूल्य शिक्षणा खातीर शांतीलाल मुठ्ठा फावंडेशनाचे आनी योगा खातीर पतंजली योग पिठाचे अभ्यासक्रम शाळांनी सुरू करतले. नवे बजेट चालीक लायतना मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शिक्षण खात्यांतल्यान सुरवात केल्या. भाजप सरकारान मराठी कोंकणी मुळाव्या शाळांची साधन सुविधा जाग्यार घालपाची येवजण पयली चालीक लावपाचें थारायलां. दर एका भुरग्या फाटल्यान शाळेक दर एका म्हयन्याक 400 रुपया मेळटले. येवजण चालीक लायतना शाळांक 12 लाख रुपया दिवपाची येवजण यशस्वी जावंक नाशिल्ल्यान ती बंद करपाचें थारायलां. इंग्लिशींतल्यान मराठी कोंकणीत येवपी शाळांकूय ह्या वर्सा सावन हे येवजणेचो लाभ मेळटलो. शिक्षण बऱ्या पद्दतीन सायंटिफीक पद्दतीन जावचें जाल्यार ते मातृभाशेंतसून जावचें ही ह्या सरकारची भुमिका आसा आनी ताच्या खातीर सगळ्या प्रकारचे उत्तेजन एनकरेजमेंट सरकार दिता. त्यामुळे आमी अंदू भितर बदल करून आमी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर ग्रँट दिवपाची आमी ठरयली. त्या संख्येचेर 400 रुपया पर स्टुडंट and which will have to be used for putting up infrastructure or build प्राथमिक शाळेक जे रिसोर्सेस लागतात उब्यो करपा खातीर ती ग्रँट वापरप. आमी प्रोविजनूय आनी अपीलूय करता मातृभाशेंतसून शिक्षण दिणाऱ्या शाळांक एनकरेज करपा खातीर की जर कोण स्विच ओव्हर जातले, आमी मुद्दम 1.5 म्हयनो पयलीं इतल्याच खातीर सांगता ताणें PTA मिटिंग्यो घेवच्यो. जर स्विच ओव्हर जातले जाल्यार दे वील ऑल्सो बी एकॉमोडेटेड. पहिल्या टप्प्यात दरेका तालुक्यातल्या 20 शाळांनी व्हॅल्यू एज्युकेशन क्लासी पयलीं सुरू करतले. प्रत्येक तालुक्यातले 20 स्कुलां आयडेंटिफाय करपाची आसा आनी पहिल्या वर्सा 12 तालुक्यातले 240 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांत हो व्हॅल्यू एज्युकेशन जातलो. दुसऱ्या वर्सा 17-18 2040 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स करता आनी उरलेल्यो ज्यो आसा 18-19 ते उरलेल्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आमी घेता. योग वर्गांत रामदेव बाबाच्या योगाचे धडे शिकयतले. जे एकंदर स्ट्रेस स्ट्रेन आनी भुरग्यांचो बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स आहा ते सॉल्व जावपाक एक योग एज्युकेशन हें आसा. सेम आमी 2 घेतले ताजे. एक म्हणजे पतंजली योगपीठ ताणें सिलेबस तयार केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.